Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हांव प्रणाली and Pranali's Cuisine आमची YouTube चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. तर आयज आमी करया तिसऱ्यो मसाला करी, जी करपाक सामकी सोपी तशी खावपाकूय खूप रुचीक लागता. तर टाइम वेस्ट न करता यो सुरवात करया. तर ताका लागून हांवें हांगा थोड्यो तिसऱ्यो घेतल्या. ह्यो तिसऱ्यो बरेपैकी उदकान धुवन घेतल्या आनी तांकां अशें कल्लावन 2 अर्दा करून घेतला. आता हे आमी काडून सायडीन दवरया. ताज्या उपरांत कायल गरम करपाक दवरला. तातूंत थोडें तेल घालून घेवया आनी तेल तापलें तशें हांवें हांगा 5 ते 6 लसणीच्यो पाकळ्यो सोलून घेतल्या, त्यो तातूंत घालून घेता. ताज्या उपरांत 1 इंच आल्याचो कुडको घेतला, तोय तातूंत घालून घेवया आनी हें आमकां बरेपैकी तळसून घेवपाक जाय. 2 ते 4 मिनटां खातीर अशें स्लो तळसून घेवया. ताज्या उपरांत हांवें हांगा 1 मोठो कांदो उबो चिरून घेतला, तो तातूंत घालून घेता आनी होय आमकां बरेपैकी तळसून घेवपाक जाय. जो पर्यंत तो कांदो गोल्डन ब्रावन जायना तो पर्यंत बरें भाजून घेवया. तो कांदो असो बरो भाजून जालो तसो हांवें हांगा 1 ल्हान नाल्लाची सोय कातून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेता आनी हें आमकां बरेपैकी फ्राय करून घेवपाक जाय. ती सोय आनी कांदो दोनी बरेपैकी भाजून घेवपाक जाय आनी भाजता आसतना फ्लेम लो करून भाजपाक जाय. जितले वेळ तुमी चड ती सोय भाजता तितलीच त्या तिसऱ्याच्या करीक बरी टेस्ट येता. तर ही पळया आमची अशे तरेन सोय भाजून रेडी आसा. आतां तातूंत 1 ल्हान चमचो घालता हळदीचो पिठो, 2 मोठे चमचे घालया गरम मसाला वो होममेड आसा. आता हें आमी बरेपैकी मिक्स करून घेवया. अशें वेवस्थीत मिक्स करून घेयात आनी ही सोय आमकां बरी थंड जावपाक दिवपाक जाय. आनी सोय ती थंड जाली तशी मिक्सरान घालून तातूंत इल्लें उदक घालून ती आमकां बरेपैकी वांटून घेवपाक जाय. ताज्या उपरांत ते कल्लाले तिसऱ्यो एका आयदनान काडून घेवया आनी हांवें हांगा 1 मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला, तो तातूंत घालून घेता. हांगा जाय जाल्यार तुमी तळसुनूय घेतल्यार जाता. ताज्या उपरांत तातूंत इल्लें उदक घालून घेवया. ताज्या उपरांत हांवें हांगा 2 हरवी मिरसांगो अश्यो मचून कातरून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेता आनी हाजेर झांकणें धापून हें आमकां शिजोवन घेवपाक जाय. 10 मिनटां खातीर शिजोवन घेवया आनी हें पळया आमच्यो त्यो तिसऱ्यो अश्यो बऱ्यो शिजोवन तयार आसा. तातूंतलो तो कांदोय बरो उकडला. आतां आमी ते तयार केल्ली मसाला पेस्ट तातूंत घालून घेवया. हांगा जितले तुमकां दाट पातळ जाय तितले तुमी वापरात. ताज्या उपरांत हांवें हांगा 2 भिण्णाची सोलां घातल्या, ती तातूंत घालून घेता. तातूंत मागीर चवी पुरतें मीठ घालून घेवया आनी हें सगळें आमकां वेवस्थीत अशें धवळून घेवपाक जाय. अशें बरेपैकी मिक्स करून घेवया आनी परत एकदां हें आमकां 10 मिनटां खातीर हाजो एक बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय. आनी हो पळया ताका असो बरो खतखतो आयला. आतां तातूंत घालता बारीक चिरून घेतलेली ओली कोथमीर, मिक्स करून घेवया आनी अशे तरेन तुमचे तिसऱ्यो मसाला करी खावपाक तयार जाल्ली आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.